नमस्कार. पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव साश्ट, राजधानी पणजी ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणच्या मेरेन गोय गोयकार गोयकारपणाची पल्स पळया सिटीग्रामात. In October 2016, Wasco-based businessman Munna Lal Halwai had filed a complaint with anti-corruption branch alleging that then Inspector General of Goa Police Sunil Garg had demanded and accepted bribe of 5,50,000 rupees from him. Even after 2 years, ACB has not filed FIR in this matter as the competent authority Ministry of Home Affairs has not granted sanction to register FIR. Now Munna Lal Halwai has approached the High Court pleading to direct the competent authority Ministry of Home Affairs to decide sanction related application in time bound manner. But during hearing on Monday before the High Court, Sunil Garg filed intervention application pleading to direct the petitioner Munna Lal Halwai to add him as a respondent. But the High Court came on heavily on Sunil Garg and observed that the intervention application seems an attempt to delay the matter and obstruct in the sanction process. Adjourning the hearing for 31st October, the High Court directed counsel of Sunil Garg to take instruction whether Sunil Garg wants to withdraw that application or not. With video journalist Chetan Gavas, Mukesh Kumar for Prudent. मांद्रे मतदारसंघाचे माजी आमदार दयानंद सोपटे आणि आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपल्या ऑफिसान आपयली. तांणी वेगवेगळे विशय हातीन घेतलेत. तातूंत काँग्रेस जे आसा ते दयानंद सोपटे यांची पुतळे दहन करपाचें काम मांद्रे मतदारसंघात सुरू केला आणि ताचे उत्तर आणि ताचे निषेधार्थ म्हणून सोपटेन आपली बाजू क्लियर केलेली आसा. दयानंद सोपटेचे मत अशें आसा की जी पक्षश्रेष्ठी आसा ती लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे कडेन उलोवन आपले दोगांचे जे मिलन करतले आणि ताच्या उपरांत काही गोष्टी फुडें जातले. पार्सेकर बरोबर तुमची उलोवणी जाली? पार्सेकर सरा बद्दल अजून पर्यंत उलोवणी जावना, कारण ती जबाबदारी एक म्हणजे मिलन घडून हाडपाची जबाबदारी. कारण हांव ज्युनियर आहात, ती श्रेष्ठ आहात, ज्येष्ठ आहात, तेन्ना हांव तांकां सांगूंक शकना. ते काम हे पक्षाचे जे अध्यक्ष असतात, प्रदेशाचे अध्यक्ष असतले, राष्ट्रीय अध्यक्ष असतले, जे नेते जे आसात राजकारणात तुम्ही तुमचे गुरु मानतात, तेका बरें काम केलें म्हणटा, तुम्ही तेंचे कडेन कित्याक वचूंक ना? हे बघा, तुम्ही पत्रकार हो, प्रश्न तुम्ही विचारले हे म्हाकाय खबर आसा. माझी जबाबदारी म्हाका खबर आसा. ज्या पक्षान हांव प्रवेश केला, ज्या पक्षाच्या नेत्याकडे आजपर्यंत हांवें पावला, त्या पक्षाचे नेते जाका हांव पयलीं मानतालो, आजय मानता, मानूकय जाय फुडें, त्या नेत्याकडे म्हणजे आदरणीय लक्ष्मीकांत पार्सेकर सारा कडेन हांव वयतलो. हे बघा, जेन्ना दयानंद सोपटे आमदारकी सोडून भारतीय जनता पक्षान गेलो, ज्या कार्यकर्त्याच्या विचार विनिमय घेऊनच निर्णय घेतलो, ते कार्यकर्ते नक्कीच त्या पक्षाबरोबर असतले. तुम्ही जो प्रश्न विचारला की ते बीजेपीचे मेंबर अजून जावना, तशी आजपर्यंत श्रेष्ठींनी बोलावणी म्हणजे आफोवंक ना आणि मेंबरशीप भरूंक जाय अशें म्हणूंक ना. येणाऱ्या काळात बैठक आपयतले आणि त्या बैठकीत जे कार्यकर्ते आसात, जे दयानंद सोपटे बरोबर आसात, ते सगळे कार्यकर्ते ज्या पक्षान दयानंद सोपटे गेला, ज्या पक्षाचे दयानंद सोपटेन मेंबरशीप भरला, त्या पक्षाचे मेंबर येतात. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी एक मोहीम सुरू केल्ली आणि जी अजूनही चालू आसा, स्वच्छ भारत, आणि त्या मोहिमेच्या अंडर गोंयांत सुद्धा नितळ गोय ही मोहीम आमी चलयतात. आता ह्या नितळ गोंयची जी आमी जर भाशा उलयत जाल्यार ओल्ड गोवा पंचायतीची ही कर्मां हांगासर आमकां दिश्टी पडटात. ओल्ड गोंयची जी चर्च आसा आणि जी आर्किओलॉजिकल सगळ्यान फामाद चर्च आसा, ताज्या काय अंतराचेर म्हळ्यार 100 किंवा 200 मिटराच्या अंतराचेर ही गार्बेज हांगासर दिश्टी पडटा आमकां. आणि ती गार्बेज एका हुणक्यान पुरवली वता असो एक संशय हांगासरल्या एका युवकान आमच्या फुड्यान हाडलो आणि तो संशय पयस करपा खातीर आमी हांगासर आयले.
एक हांगासर गार्बेज जी नॉन सेग्रिगेट केल्ली दिश्टी पडटा, जे प्लास्टीक बीन सगळें मिक्स आसा, वेट आनी जो ड्राय गार्बेज आसा तो हांगासर दिश्टी पडटा. ताच्या सायडीकूच एक होणकोय हांगासर दिश्टी पडटा, पूण त्या होणक्यान अजून पर्यंत तांच्यांनी कितें पुरिल्लें अशें दिसना. पूण ताजी वयली लेयर जर पळयत जाल्यार ताच्या वयल्या लेयरीन खुबशे प्लास्टीक आनी खुबसो कचरो दिश्टी पडटा खरो. तशेंच आमच्या फाटल्यान जी आनी एक हांगासर मातयेचो ढीग पळयतात, जो ढीग हांगासर होणक्याच्या सायडीक जसो आसा त्याच्याकून मातशी कमी माती आमकां थंय दिश्टी पडटा. एक संशय असोय आसा की थंयसर सुद्दां जर होणको मारून पुल्ल्या काय गार्बेज आनी अशें जर आसा जाल्यार ही सगळ्यान व्हडली चूक. जे कितें चल्लां हांगासर तेजेर हांवें कंप्लेनी मारलेल्यो. 29 मेच्यान स्टार्ट जाल्लो कंप्लेनी मारपाक की हे गार्बेज हांगासर उडोवं नाका म्हणून. उडयता जाल्यार सारको सेग्रिगेट करून उडया, नाल्यार उडोवपाचो बंद करा म्हणून. पण हांगासर अशें जालां की ते हाडून पुरयता गार्बेज. कंप्लेनी मारलेल्या टायमार जेन्ना तांकां BDOच्यान हे येता, आमचे मेमोरेंडम धाडून दिता पंचायतीक, तेन्ना ते हांगासर पुरोवपाक येता गार्बेज. पंचायत आमची म्हणटा ती कांयच एक्शन घेयना, ना तेंच्यांनी कसलो ड्रायव्ह स्टार्ट करना प्लास्टीक बंद करपाक. ऑलरेडी हांगसर पयलीं काम जाल्लें आसा. कित्याक सायडीच्यान तर ते फोंडकुलाच्या सायडीच्यान तर देगेक दिसता ती सगळी प्लास्टीक. सो हांगा ऑलरेडी अशें दिसून येता की पयलीं तेंच्यांनी आनीकदां अशेंच केल्लें, फोंडकूल काडून तितून गार्बेज पुरयल्या. सो आतां ही एक वर्ल्ड हेरिटेज सायट, ही आतां लोकेशनाच्या अंडर येता आमच्या बसिलिका ऑफ बॉम जिजस ते चर्चीचे सगळे वर्ल्ड हेरिटेज सायटीच्या रेडियसान येता. सो हें काम हेंकां कशें परवडलें आनी हेंकां कोणें परमिशन दिलें हेजेर आमकां शोध लावपाचें आसा. सो हें असलें काम हांगसर जावपा जायनाशिल्लें. तो हांगासर ही सुद्दां दक्षता घेवपाची आसा की हो होणको कोणी मारलो नक्की, आनी हे होणको मारपा खातीर जे परमिशन लागता फ्रॉम आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ऑर कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तांची घेतला काय ना हे सोदून काडपाची गरज आसा. आनी हो होणको नक्की कित्या खातीर मारला हे सोदून काडपाची गरज आसा. ह्या कचऱ्याच्या प्रश्नाचेर प्रुडंटान ओल्ड गोंयचे सरपंचाक प्रश्न विचारपाचो प्रयत्न केलो. जायते कॉल करून सुद्दां ओल्ड गोंयचे सरपंच जनिता मडकयकर हांच्यांनी एक सुद्दां कॉल, एक सुद्दां फोन उखलूंक ना. आता ह्या प्रश्नाचेर ओल्ड गोंयचे पंचायत, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट तशेंच गोंय सरकार उठ्ठले काय अजुनूय न्हिदून रावतले हो पळोवपाचो प्रयत्न आसा. जानुस गोन्साल्वीस हो कांय दिसा फाटीं सोंपलोलो आनी त्या वेळार हेल्थ मिनिस्टरान तेच्या फॅमिलीक उतर दिल्लें की जानुसाच्या नांवान एमर्जन्सी केअर सेंटर आनी एम्ब्युलन्स सुरू करतलो. त्या प्रमाणे आयज हे एम्ब्युलन्साचे आनी केअर सेंटराचें उद्घाटन हॉल्डोना PSCन जालें. तूं पेशंटाक रिवायव बी करूं शकता, पेशंटाक इवन कार्डियाक इश्यू जाल्यार थंय तो थंय स्टेबलायज करूं शकता. आनी हांगा वेंटिलेटर पासून डिफायब्रिलेटर पासून सगळ्यो गोश्टी आहा, जे मेडिसीन लागता एमर्जन्सी केअरा खातीर ते बी आहा. हे सगळे एमर्जन्सी रूम मॅनेज करतले 108. 108च्या माध्यमांतल्यान हे आमी चालू केलें. सो वॉट इज द कॉस्ट टू सेट अप? अबाउट 10 lakhs per emergency room, 10 to 12 lakhs per emergency room, only for the equipment and doing up this. Because the place is available. So you said that you're going to replicate this to other Every PHC and every CHC compulsorily, I will do it in the next 6 months. गोवा मेडिकल कॉलेजाचे कुशीक सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक येता. 100 कोटीचे कॅन्सर रिजनल कॅन्सर सेंटर येता. हे आता 350 कोटीचे हॉस्पिटलाचे काम चालू आसा. म्हणजे गोंया राज्यात जे जावंक ना या गेल्या वर्सभरात मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे कामां चालू आहा. आज बेतालबातीची विलेज पंचायतीची ग्रामसभा जाली आणि तांणी डिसिजन घेतला बेतालबातीचो ग्राउंड तशें बेतालबाती जंक्शन डेव्हलप करून. तशेंच आज एक प्रेजेंटेशन जालें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो ऑफिसर येवन तांकां एक प्रेजेंटेशन दिलें तांणी कशी भाशेन गार्बेज सॉर्ट आउट करून डिस्पोज करची ती. हे परी बेतालबाती गार्बेज फ्री जावंक तांचो मोटो आसा. 1-2 आतां वर्सभर आमी सगळी जोती काडून दवरली जाल्यार तो असो जाता. मागीर आमचे आवय कितें करता, कित्याक जाय इंडिया कचरो सगळो बेश्टोच घालना काय ना, बेश्टो कित्याक काडटा खंय तरी दुसऱ्याचे भाटान नाल्यार खंय तरी भायर ओपन ग्रावंड मेळटा खंय उडयतात. मागीर तो मागीर पावसाच्या दिसान व्हांवन वचून हेतू भितर गटरान वचून ड्रेनेजान वचून ब्लॉक जाता, उदक साठता, मागीर डेंग्यू मलेरिया सगळे जावपाक स्टार्ट. आमचे विलेजी गार्बेज इश्यू हो एक मेजर इश्यू आनी ह्या खातीर अवेरनेस करपा खातीर आयज आमी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो ऑफिसर राजेंद्र हाका आपयलो. ही आमची ग्रामसभाची एक संदी घेवन ताणें लोकांक अवेर करचें म्हणून.
दुसरो म्हणल्यार इशू आमच्या ग्रावंडाचो फुटबॉल ग्रावंडाचो आमकां पंचायताक फकत NOC दिल्या हो ग्रावंड डेवलपमेंट करपाक आनीक MOU हो सायन करपाक म्हाका जावचो आहा आनी हे बद्दल आमी पंचायत आनीक बरें स्पोर्टींग एक्सपिरियन्स आसलेल्या मनशांक घेवन आमी एक कमिटी काडले आनी हो वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल ग्रावंड जो बेतालबाती आहा तो आमी करूंक वावरतले म्हणून आमी ट्राय करतले. मस्तकांनी डिमांड घातला की इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ही स्टडी करची पडटली आनी कसल्याच मेगा प्रोजेक्टाक कितें अप्रुवल दिवचे पयलीं सगळे पॅरामिटर्स जे आसा ते स्टडी करचे पडटले. लोकांनी होय बोवाळ घातला की वालीस जंक्शनाचे ट्राफीक सिग्नल आसा ते एक करेक्टीव मेजर घेवपाक जाय कित्याक तो सिग्नल जो आयलँड आसा ही इज नॉट इन प्रॉपर कंडिशन एंड इज नॉट ट्रॅफिक फ्रेंडली. What he has said in the proposal, that it is a total failure. The circle is a total failure, which I don't agree. When the signal is provided and people are jumping the red lights, not obeying the signal, and no traffic sense, then how you can blame only the circle? And the circle are little here and there corrections are there to be done, and that is held up because of the rain. तो इश्यू असो आसा तो जंक्शन जो बांदला तो टोटली डिफेक्टीव. तो जंक्शन आसता फक्त लोकांचे हेल्थाचे आनी लोकांची काळजी घेवपाक लागून वेहिक्युलर ट्राफीक कोण चलून वयता ट्राफीक मोटरबायक ट्राफीक जे आसा तेंची काळजी घेवपाक आसता. पण हांगा जो सर्कल केल्या उपरांत अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या की ते सायडीन येणारो आनी वचणारो दोगूय कन्फ्यूज जातात. स्पेशली जेन्ना MS कॉलेजी कडल्यान वास्को सायडीक मूव जाता ते व्हेहिकल इतले कंजेशन जातात आनी ते आर्टिफिशियल कंजेशन जाल्ल्या कारणान आनी लोकांकूच कळना की कितें करपाचें आनी खंय वचपाचें. कित्याक अशें नदरेक येयला कोर्टाच्या की PDA पळय आज फंक्शन जाता ती कायद्या भायर फंक्शन जाता आनी तें जेन्ना एक आमच्या सिटीजनान तेचे नदरे हाडले ते ताणें तेजें फंक्शनींग स्टे दवरलें. हे आमच्या पंचायतीक कित्याक नदरे हाडले कित्याक पंचायत आमच्या चिखलेन जायते न्यू कन्स्ट्रक्शनाक लायसन्सीस दिता. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.